दाबोळेचेर तडजोड करचो ना सुदीन म्हणटा. आपूण पयलीं सावन एमजीच, निमणे मेरेन एमजी. पक्षांनी माकड उडयो कोण मारता ते सगळे जाणात. दाबोली हो सीट फाटले फावटी आमचे कडेन आशिल्लो. आतां जेन्ना आमी बसता तेन्ना त्या हेचो डिमांड आमकां आसतलोच न्ही. पूण जो बीजेपीक जावन जावन तो तुमकां जोकर म्हणटा. सी माकड जोकर हें करतना माकड ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडाक उडी मारता. हांवें कांय तश्यो उडयो मारना. उडी कोणी मारल्या त्यो तुमी पळयल्या. स्वता ताणेंच उडयो मारल्या हेवटेन तेवटेन. हांवें काय आजून बसून एमजीन आसा तो आजून एमजीन आसा आनी फुडें एमजीन उरतलो आनी म्हाका दिसता मरतलोय बी एमजीन अशें म्हाका दिसता. ह्यो असले गोश्टीचे जेन्ना येता जोकर आनी हे दवरतना कारण कोण कितें करता हें सगळी जनता पळयता. माविनाच्याच बाबतींत सांगचें पडलें जाल्यार माविन ज्या ज्या पक्षान गेला त्या त्या पक्षाची कशी मागीर प्रत्येक खेपो खंय खंय गेला थंय ते कशी सरकाराक पडल्या, कशा प्रकारचे त्या पक्षाचे वाताहात जाल्या हें तुमकां हांवच नवीन सांगपाची गरज ना. म्हणून म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की माविनाक जर कोण बरें निमंत्रण दिता खंयचो दुसरो पक्ष तर तेंच्यांनी मातसो बरें गंभीर विचार करचो तेजेर बाबा हे आपल्याक फसतले काय ना ते. इतलेंच आमी म्हणूं शकता. कोणें कोणाक घेवचो, कोणें खंय वयचो राजकारणान तेज्या विशीं आमचें कांय बंधन ना. सांगता कितें युतीचें आमी थोडी धरणां आमचें ठाम आसा. फाटले खेपो ही युती आसलेली 5 वर्सां खातीर. आतां 5 वर्सां युती जाली हेजो अर्थ असो न्हू की तेजेरूच सोंपलें. आमकां परत उलोवपाक मेळटा, आमकां परत सांगपाक मेळटा. त्यामुळे आमचे ज्या ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग होल्ड आहा थंय थंय आमी विचार करतलेच न्ही तेजो. कार्यकर्त्यांचो विचार करचो पडलो. आमकां स्ट्रॉंग होल्ड आहा. आतां आमचो थंय बाबू नासनळकर तो आतां थंय फाटले थोड्या 900 मतांनी पडलेलो. त्यानंतर सुद्दां आतां 2-3 तेणें आपल्या हेजेर सुद्दां 2 निवडून हाडले नगरसेवक. म्हणून आमी तो विचार करतलेच न्हू. एका भावाची ताकद वाडटा जाल्यार दुसऱ्या भावाक खंय राग येवपाची गरज ना. ह्या 4 दिसांक डिचोले वचोन आमचे जे सर्वोच्च नेते आहा सुनील ढवळीकर तेणें एक ल्हानशी कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. तुमी सगळे जाणां पेपराचेर येयल्या आनी तेणें म्हटलें सावळ्या सारको नेतो आमच्या पक्षाक जाय. आतां खंयच्याय पक्षाच्या नेत्यान कोणाकूय अशें निमंत्रण दिलें आनी ताका सांगलें तूं आमच्या वांगडा यो तेजें बरी काम पळोवन हें पळोवन तर तें चुकलें काय. एक पक्ष म्हणून आपलो पक्ष वाडोवपाचो आमकां अधिकार आसा काय ना. आमकां अधिकार आसूंकूच जाय आनी त्या दृश्टीन जर आमी वाटचाल केली जाल्यार म्हाज्या मित्राक म्हाजो मित्र आसा आनी हांव दोगूय आमी मित्र आसा आनी समज मित्र जर हांव जर मोठो जाता जाल्यार मित्राक वायट दिसपाची गरज ना. केन्नाय म्हाजी ताका मदत करूंक शकता. अशा पद्दतीचो वेव्हार आसूंक जायो तरीच तें राजकारण बरे भशेन चलोंक शकता आनी ते पद्दतीन आमी वयता. आमी कोणाकूच केन्ना हें केल्लें ना. मोगो पक्षान तरी केल्लें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.